आयताराच्या मिसाची वाचपां सोम्या जेजूचे आप परगोटणेची दोबाजी परब पयलें वाचप इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप आवेस वर 60 वोळी 1-6 उठ पोरजोलीत जा उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सोदता देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा दोळे उबारून सोरभोंवती फिरोय सोबभोंवती पळय एकठांय जावन सगलीं तुजेशी येतात पयस सोटी येतात सगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात अजाप जावन सगळीच पोरजोळीत जातली होय तुजें काळीज दादोशी जातलें तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतलीं उंटां मिदियानांची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां शेबा तावन येवन भांगार धूम हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगलीं देवाचे उतोरे अंतर्गीत जोबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां देवा राजाक तुजे शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बल्यांक नीत करून दितलो जोबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडून पडटलीं सगलीं राष्ट्रां ताच्या काळार वस्तुलीं प्रमाणीकपण आनी शांती चोंद्री आसो सोर शेकानशेक ती तोपतलीं एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेर थावन रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजबोट चलतली जोबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां तार्शिसाचे आनी दिपां जुआवाचे राजा आपलो राज दोन घेवन ताचेशी येतले ताका दाणां काणिको घेवन पावतले अराबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतलीं सोर्ब राष्ट्रां जोबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो जोबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां दुसरें वाचप बाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप आवेस वर 30 वोळी 2 आनी 3 5 आनी 6 बाबा भयणीनो देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावचें मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बाग्योन दोरमुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या म्हणजे शिव वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन बावार्थ्यांक तेच दायज मेळ्ळां तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत आनी तेच बसावणेन तांकांय बांटो आसा देवाचें उतोरे उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय सोम्याचे नखेत्र उदेलोले पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या
सर्वेस्पराक जोय. शुभ वर्तमान. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेस वर दुसरो बोळी 1-12. हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेथलेहेमांत जेजू जल्मले उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोड राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम. सोमेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कडेन हो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेहेमांत, कित्याक बाकनारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवल्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीनापोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें आनी ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेथलेहेमांक धाडटना म्हटलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेतना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशालभरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूम आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने